घ्या तुम्ही कष्टून असलेल्यानो घ्या विषय वसन वावुच्यानो मुझे जोगी शिकाव मुझेता कित्याक बोऱ्या करत्या काळसा सोहाव एका मोना एका काळसा तुझी नावी सौम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीची मुखार मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोवता एका मोना एका काळसा तुझी नावी सौम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीची मुखार मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोवता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजू बाळकाच्या उतराचेर फातयेनी बरोवसो दवन परत ह्या सकाळी मुळे पावस आसा तरी कस काडून हांगासर आमी आयल्या ताका अर्गां दिवंक ताका वाखाणूंक आनी तोच जेजू बाळक आज सांगता येया म्हजे सरशी येया तुमी कश्टतल्यानो वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमचें वजन हळू करतलो तुमकां सुसेग दितलो. खंडी जावन विविधतेचे वजी घेवन आज आमी हांगासर आयल्या विविधतेचे इरादे घेवन हे सर इरादे ताच्या पांया ताळी आमी दवरया आनी बरोवशान फातयेन जे कितें आमी मागता बोवाडटान मागता खंडीत जावन तो आमकां दितलो. त्या देखून सर आमचे इरादे ताचे ती दवरता आसतना जे कोणी हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांचे इरादे खातीर आमी मागचें आनी सांगत आस पावसा निमती जैतो लोक हांगा थंय कश्टोन आसा अडचण आसा त्या देखून त्या लोकां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागची. उतरां करण्याने आदरल्या सरपात खंयची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन सांगाता मेळोवन बोगसाणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे वो सदांच सांगपा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut Krista kakut kakut Krista kakut Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut प्रार्थया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आय देखून आमी तुका सांगाता मेळोवन आज दिन वसता. ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या त्या संतोशाची बर्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुवें सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान
जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणीक मनशाचो मार्ग नीट. तूं प्रामाणीक मनशाची वाट सरळ करताय. सरेस्वरा तुज्या निर्णयाच्या मार्गार चलोवन आमी तुजेर विश्वास दवरता. तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उगडास करूंक आमी आत्रेकता. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां. तुजी नीत पृथ्वीर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतले निवासी प्रामाणीकपण शिकताले. सरेस्वरा तूं आमकां शांती दिताय, कित्याक आमी येदोळो करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलाय. सर्वेस्परा आकांत तांणी तुका सोदलो. प्रार्थना तांणी केलें, कित्याक तुजी क्यास्त तांचेर आसले. जशें प्रस्तुत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक वेनो येतात आनी ती दुखीनी बोंब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस्त जाल्या. आमकां वेनो आयल्यो, पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी देशाक तरण दिवंक ना. संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोंक ना. तुजी मेल्लेली जिवंत जातली आनी तांची मोडी उरतली. तुमी धुळींत रावतले न्हू. उठा आनी गितां गाया, कित्याक तुजो दाव उजवाडाचो दाव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. देवाचें उतार्यें. देवाचें उदक. सर्वेस्पोर सरकारता भूमीर दिश्ट घालता. सर्वेस्पोर सरकारता भूमीर दिश्ट घालता. तूं सर्वेस्पोरा ससनाक भाळताय. वय युगा युगां तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोनाची दया कर, कित्याक काकूल करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण साकरांक ताच्या पात्रांचो उगडास उमाळे हाडटा आनी ताचे धुळीचे लेगून सुरसुरे दिसता. सर्वेस्पोर सरकारता भूमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटा त्या नांवाक भियेतली. प्रितुमेचे सर्वराय तुजे महिमे मुखार गावचेतले. सर्वेस्पोर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेदनागत आदार नातलेल्यांचेर प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती
तो बिलकुल तिरस्कार करसो ना. सर्वेस पोसर करता भूमीर दिश्ट घालता. आणि मुखार जनन घेतली पर्जेन देवाक नावाचे खातीर. ते मुखले संत ते पासून इतले बरो नासू. कैद्यांचे विळप आयकूंक मोरणाचे फर्मान जाल्ल्यांक सुटका दिवंक. देवान आपले महोनत पवित्र स्नानांतावन सकला दिश्ट घाली. तेदनागत आदारनातलेल्यांचेर प्रार्थन तो आयकतलो. सर्गार प्रितुमेचेर ताणें नदर घाली. सर्वेस पोसर करता भूमीर दिश्ट घालता. सर्वेस पोसर करता भूमीर दिश्ट घालता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येया मुझे सरशी सोमीस तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सा मतेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. येया मोजे सरशी सुमेस तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आणि म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळज आसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचे उतार है. येया म्हजे सरशी तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां सवकसाय दितलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची ही उतरां समजूंक जाय तर त्या काळाच्या लोकांची स्थितिगती म्हणजे आर्थीक, धार्मीक आणि राजकीय स्थितिगती आमी समजूंक जाय. कष्ट कितें, वजें कितें म्हणलें आमी जण एकले जाणाव, वोवोन जाणाव, पळोवन जाणाव आनी अनुभव करून जाणाव. आजुनी आमच्या सहळ्ळेनी वा गांवाक आमी फाटी वेताव तर जायतो लोक वजें वोवचें जावं पुरो थोडे फाटी माथ्यार, खांदार वा फाटीर जावं पुरो उदक, लांकूड वा खणा वरवीं अशी विविध रितीची वजीं वोवून आसात. आनी थोडे फाटी वज्याची जडाय चड जावन वज्या पोंदा पडुल्लीय आसा. तुमकां कितलो अनुभव गागुत्ता ना म्हाका, जे कोण हळ्ळेंत आयल्यात तांकां वज्या पोंदा पडुल्लो अनुभव आसा. आनी म्हाकाच म्हजो अनुभव सांगचें तर हांव दवेत आसलो सेमिनारीक जॉयन पयलें. घरा मस्त काम आसतालें आमकां. एक दीस पावसिल्ले दीस अशेंच सकाळीं इस्कालागाच्या पयलें सोपाचें बरें हाडूंक आसलें. व्हडलो सोपा बरो त्या दिस म्हाका बाबान बांदून दिल्लो आनी वाटेर निसरूंक निसरलो. वजेय चड आसलें
बऱ्यापंदा हांव पडलो. अशें बोशा खंडीत तुमच्या लागीं जायत अनुभव आसलो वजा पंदा पडसो. त्या देखून आमकां जण एकल्याक कश्ट कितें वजें कितें म्हणलें आमी समजून जाणाव. आनी जेजूच्या काळार खंडीत जावन आर्थीक स्थिती लोकांची हाच्याकी चड पाड आसली. आतांचे बरी गाडयो जावं वाहनां जावं कितेंच नासलें. हर एक वरवीं तांणी खांदार वा माथ्यार वा फाटीर वयजें आसलें. आनी त्या देखून आर्थीक रितीन लोक कश्ट नासलो. आर्थीक स्थिती तांची व्हडलें वजें त्या लोकांक जावं नासलें आनी जेजून हें पळयल्लें. दुसऱ्यार सांगचें तर धार्मीक रितीन धर्मी एक लोकांक वजें जावंक पावलो. कित्याक शास्त्री फारिझेयांनी धर्माच्या नांवी हजारांनी रुली रेगरो केल्ल्यो नाका जाल्ल्यो. गरज आसल्यो गरज नातल्यो. कितें करूंक जाय कितें करूं नजो खंय वचोंक जाय केदळा वचोंक जाय केदळा बसोंक जाय केदळा उठोंक जाय. आनी साबाताच्या दिसा कितलें पुरा करियेत कामच करूंक ना. इतलें की आंगार बसले मोस जावन नको साबाताय साडू व्हरले म्हणटात. तितल्यो रुली रेगरो जाल्ल्यो आनी लोकांक ह्या रुली रेगरोच्यो कांटाळो आयिल्लो वा रुली रेगरो एक वजें जावंक पावल्लें वा धर्मंत त्या देखून एक वजें जावंक पावल्लें. आनी राखून आसलो लोक कोण आमकां सुटका दीत गी म्हणून असल्या वजेता. आनी जेजूनच शास्त्री फारिझेयांक खंडन केल्लें आमी पळयलां. साबात मनशा खातीर केल्लो जेजून म्हळें मनीस शाबाता खातीर न्ही. त्या देखून रुली रेगलो जेजूनच थंयसर खंडन केल्ल्यो आमी पळयल्यात. त्या देखून रुली रेगरो वा धर्मी त्या लोकांक एक वजें जावंक पावल्लें कश्टजें जावंक पावल्लें. आनी राजकीय मट्टार आमी पळयता तर थंयसर रोमांकार तांचेर अधिकार चलोवन आसले. अधिकार न्ही अधिकाराचे चड जुलूम चलोवन आसले. रोमांकाराक ताणें सेल्यूट मारूंक आसले मेस्त्री म्हणूंक आसले आनी दांत एक वांटो तिरवो दिवंक आसलो. सुंक वसूल करतले लेखाच्या चड सुंक वसूल करतले. त्या देखून राजकीय रितीनी रोमांकार तांकां एक वजें जावंक पावल्लें. कश्टान थंयसर लोक जियोवन आसलो आनी थंयसरी आमकां ह्या बंदडीतावन कोण सुटका दीत म्हणून लोक राखून आसलो पळोवन आसलो. आमचे जिवान पळयता तरी व्हरून पळयता तरी वा आमचे भोंवतणी आमी पळयता तरी जायती वजी जायत्या रितीची वजी आमचे ते आसात. थोडी वजी आमकां हेरांतावन मेळटात. तुमकां मेळटात गी आमी जावंक पर आमच्या शेजार येतावन वाड्या येतावन थोडे फुडें पिरगज येतावन टिका दुरसणी निंदा जायत तरेची वजी आमकां वा कश्ट हेरांतावन मेळटात. आनी थोडीच वजी आमकां समाजितावन मेळटात वा राजकीयता फुडारतावनी मेळटात. आजकाल खाणा वरवीं इतली कश्टाची म्हारग जाल्या की लोकांक काम ना कितलोसो लोक कश्टून आसा. सो त्या देखून सामाजीक रितीन पळयता तर राजकीय रितीन पळयता तर थंयसरी आजकाल आमचे भोंवतणी जायतो लोक कश्टून आसा आनी जायती अनाहुतां घडोवनूच आसात. ह्या दिसांनी आमी पळयता पावसाक लागून सगळे गुडेस येवन घरांचेर पडचे घरां आसली मनशां मरचे थंयसर मारग कोसळचे जायते तरेची अनाहुतां घडोवन आसात. ह्या देखून सामाजीक रितीनी आज आमी एका रितीन कश्टून आसा म्हणीत. आनी थोड्या वज्यांक आमीच कारण म्हणीत. थोडी वजी आमकां हेरांतोन मेळटात तर थोडी वजी आमकां समाजितावन मेळटात राजकीय फुडारीतावन मेळटात वा आनी थोड्या वज्यांक आमीच कारण म्हणीत. एक निदर्शन दिवचें तर तो ग्रेस्तर नाटो मेस्त्री हांवें कितें करूंक जाय ससनाचें जिवीत आपणावंक जाय तर म्हणून जेजू लागीं आयलो विचारूंक. आनी जेजून सांगलें जें कितें तुजें तें आसा तें वच आनी वीख हे म्हज्या फाटल्यान. संतोशान गेलो की तो बेजारायन गेलो बेजारान फाटी गेलो. कित्याक ताची ग्रेस्काय ताका संतोश दिवच्या बदलाक ताका दूख हाडूंक ताची ग्रेस्काय ताका वजें जावंक पावलें. अशें जायते फाटी आमच्या वज्याक आमीच कारण जाता आनी ताच्या भायर जायती वजी आमच्या माथ्यार आसात. कोण सांगतात कसली वजी आमच्या लागीं आसात.
थोडी नांवां काडची तर राग हगे मसोर पारीकपणाची वजी आमच्या माथ्यार आसात. कितलेशे कुटुंबां आज देसवाड जाल्यात. कितलेशे कुटुंबांचो संतोष ना, माया मोग ना, उलोवणी ना. कित्याक? सकाळी उठोवन इतली चॉकलेटां खातात. चॉकलेटां न्ही, गुळयो. सांजेर आनी एक पटली, दनपार आनी एक पटली. थोड्याच्या घराचे एक व्हडलें एक बॉक्सच आसा. पिडेस्तांक ओके वा उतर प्रायाच्यांक पूण तरणाटी गुळयो खावच्यो. कित्याक? नाका जाल्ले ओवन आसा आमी. कोणाचें गे केदाळाय सांगलें आजुनी ओवन आसा तें सकयल दवरूंक नाका आमकां. ताणें सांगलें, तांणी केल्लें. त्या देखून राग हगे मसोर पारीकपण ही वजी आमकांच कश्टां घालतात. हेरांक नाश करचे पयलें, हेरांचो फोंड करचे पयलें ती आमकांच आमच्या फोंडांत घालतात. त्या देखून मोगाळ भाव भयण असली वजी आहा तर जी आमीच करची, कणकाण घेवची, सकला दवरया, गरज ना. त्या देखून आनी थोड्यांक दुबळीकायेची वजा आसा, पिडे शिडेचें वजें आसा, कश्टाचें वजें आसा, ती आमी ओवंक जाय. थोड्याचे दुबळीकाय विशेष ते दुबळीकायन आसात. हांवें जायते दुबळ्यांक पळयलां. जायत्यांक कुमक्यो हाती दिल्लो आसा. खावंक ना, जेवंक ना, काम ना, भुरगीं आसा दोगां, ताका घरांत शिकपाक पयशे नात. असले वादी लागीं दिवळाक वा आनी खंय बोटा लागीं आमकां थंय वचोंक सांगूंक ना. कश्ट आसात, वजन आसा तुमच्या लागीं, त्या देखून थंय वसा, हांगा वसा, हाचे लागीं वसा का ताचे लागीं वसा. जेजून आमकां तें सांगूंक ना. जेजू सांगला येया म्हजे सरशीं आनी हांव तुमकां खरो विशय दितलो. तें चड गरजेचें. मोगाळ भाव भयणीनो, सदांच कितेंय कश्ट जावं, कितेंय वजें आमचें तें आसूं, फकत जेजू आमकां सवकासाय दिवंक शकतलो. आमची वजी हळू करूंक शकतलो. आनी जे कोण जेजू लागीं बोवाडतान गेल्यात आपणाची वजी घेवन जावंक पुरो ती फातकी, बुकेल्ली, नेणारी, पिडेस्त सगळ्याय बरी जाल्यात. जे कोण जेजू लागीं गेल्यात ती सगळ्याय बरी जाल्यात, सवकासाय आपणावन फाटी गेल्यात. ती स्त्री 12 वर्सां कश्टली, सगळ्यांनी ती गेल्या. कोणाक वतो ते पळयत पुस्तकां आमकां दाखोवना खंय पुरा ते गेल्या म्हणून. जायत्या वय जाला की ते गेल्या आनी असले पुरा कसला म्हणून आमकां पळयत पुस्तकांत सांगलां. ताचे बराबर खंडीत जावन जायत्या लागीं ती गेल्या आपणाक बरें करूंक. कोणाच्यान जावन आनी माणे जेजू तुका उडास येता. ताचे फकत आंग वस्तू रापण जाल्यार आपूण बरी जातली म्हणून त्या दिशेन ती चिंता जेजू लागीं येता. ताका ती आपडटा, बावाडटा ती आपडटा आनी ती बरी जाता. जेजू तिका त्या पिडेतावन सुटका दिता. ते कुरडे बर्तमेयुस आनी ते 10 जाण कुरडे दाविदाचे पुता आमची बिरमोत पाव म्हणून ते जेजू लागीं गेले. तांकां आडवरले जेजू कडेन, जेजू लागीं वसोंक सयत. तरी पूण धैर ते घेतात, बोवाडतात, फातीन जेजू ते येतात आनी थंयसर जेजू ते गेल्ल्यान ते तांकां परतून दिश्ट मेळटा, बचाव जातात. जेजू तांकां तांचे वजें हळू करता. जायरस व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस थंयसर सिनेगोगाचो, तरी पूण तोय जेजू लागीं येता. ताकाय जायते वेळ जाला घेवंक येत आसले. तो जेजू लागीं वता, आपणाचे दुवेक गूण करूंक जेजू लागीं परतता आनी जेजू ताच्या जिवेक नवो जीव दिता. तर मग भाव भयणीनो, ह्या सर दृश्टांतांनी आमकां दिसून येता जे कोण जेजू लागीं गेल्यात तांणी सवकासाय आपणायल्या. तांचे वजें जेजून हळू केला आनी आमच्या सर्वांचे वजें, प्रत्येक फातकाचें वजें जेजून वयला. त्या देखून तो सांगता हे म्हजे सरशीन हांव तुमकां तुमच्या हर एका सवालाक, हर एक वज्याक म्हजे लागीं जबाब आसा. तर मग भाव भयणीनो, खंडीत जावन कश्ट, दूख, पिडा, शिडा, जायते तरेची वजी आमचे ते आसात. राग हगे मसोर पारीकपण ही पुरा वजी थोडी आमी कणकाण गेली, थोडी आमकां हेरांतोन मेळिल्ली जावंक पुरो. थोडे फावटी आमचीच भाव भयणी आमकां वजी जावंक पावल्या. थोड्या घरांनी पळयल्यार बेजाराय दिसता. भावा भयणी मदें भावाक भाव वजें जावंक पावला. भुरग्यांक आवय बापाय वजी जावंक पावल्या. थोडे फावटी आवय बापायक भुरगीं वजी जावंक पावल्यात. खंयच्या स्थितीक आमी पावल्या. त्या देखून जेजू आसा सांगता कसलेंय वजें जावंक पुरो. आमकां जण एकल्याक आमी जाणा आमच्या कुटुंबाचें, आमच्या घरचें वजें कितें, कश्ट कितें म्हणून. त्या देखून जेजू आमकां सांगता थंय वच, हांगा वच म्हणून सांगना. बगार म्हजे सरशी येया,
आनी खंडी जावन बावडतार आज आमी आयल्या हांव जायते तरेची वजी घेवन आयल्या हांव थोडी बरोवन हाडयल्या हांव थोडी आमी काळ जमानांत घेवन आयल्या हांव ही वजी पुरा बावडतान ह्या जेजू बाळका मुखार दवरया आनी जें कितें आमी बावडतान मागतले हांव खंडी जावन तो आमकां दितलो. किर्तनकार सांगता देवातय मात्र म्हजो आत्मो विशेव घेवंक शकता. देवातय मात आत्मो म्हजो विशेव घेता. खंय आमी दावयेत पूण निमाणें आमी येवंक जाय त्या जेजू सशी. त्या देखून तो जेजू आज आमकां जागयता आपयता आमंत्रण दिता म्हजे सरशी येया खंडी जावन तुमी म्हजो कुमोक वा तुमचे वजे हांव हळू करतलो आनी तुमकां खरी ससाय विशेव हांव दितलो. तोच जेजू आमकां आज आपल्या आशिर्वादार बरो आमची वजी तोच हळू करूं. तुवे सुरसलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटोवणी वेळी जेवरांनी वसना संगीतची अर्पिता तुका भक्तीपोणी गोवाचो उंडो अर्पिता दाका सोरो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरुतान मागता बापा खातेपणान गोवाचो उंडो अर्पिता दाका सोवा समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरुतान मागता बापा खातेपणान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनशब्द सगळे रसलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं अंका मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें ताची कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळपांचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव ताका जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, फातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटता, सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची एकाकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजे फजोरीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे मये सांगाती, भगवान तुझे तिचो पती, भगवान धर्मदूत आनी सर कडेन तुका मेळ्ळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची सरपाती बरोज सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी बोवाडतान सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. प्लीज. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडती आनी क्यास्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन
आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आज आमकां जण एकल्याक आमची वजी घेवन ताचे लागीं येवन सुटका घेवंक आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सगळ्या देवमित्रांचे भाग म्हाका फावना पूण उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. पृथ्वीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेले तुजे चडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्तनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याचे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवय आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो सतराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. परत एक बडी बर सर आमचे तेसावां इरादे
काळजा मनांत आसले आनी हांगासर आल्तारी मुखार आसले जेजूच्या पांया मुखार दवरया आनी आज विशेश रितीन ताणेंच आमकां आपोवणें दिलां. येया तुमी कसलेय कश्ट जावं कसलीच वजिती जावं तुमच्या कश्टांक वजांक हांव हळवाय करतलो. जे कोणे विशेश रितीन आमचे लागीं मागूंक सांगलां प्रत्येक जावन पिडे आसता जाणटी आमच्या घरांनी आसात एक सुरी थोडी आसात जायतीं परगांवांत गेल्यान काम सोदून काम ना थोडी विजा राखून आसात थोडी जिणये सांगात एक संदूर आसात आनी विशेष रितीन पावसिले दीस विघ्नांतले अपायांतले देवान आमकां राखून व्हरच्याक मागया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरार उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिगू उखुल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्यांक सकडान दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरलेले समी तुजे संगता स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरलेले समी तुजे संगता स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरलेले समी तुजे संगता स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे ये अजे पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखासर पडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिव दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. एक घडीभर जेजू बाळका मुखार आमकां मेळिल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर कृपे देण्या खातीर ताका मौनपणी अर्गां दिवया. जायते मागिल्लें आमकां मेळ्ळां फातीन भरोशान मागिल्लें सदांच आमकां मेळोन आसा आनी कितें गरजेचें खंडीत जावन तो आमकां दिवन आसा. ह्या सर उपकारा खातीर ताचो प्रत्युपकार आमी पाठोवया. ये भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकळुती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्याय म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यार विस्तारून दी. सर क्रिस्तांवाच्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मज जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवयींक जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. पिडेस्तां खातीर आशिर्वाद जे कोणा मुखार येवंक जाय मुखार येवयात नाजाल्यार तुमी रावले कडेच थंय थावन पिडेस्तां खातीर आमच्या घरांत जीं आसा तांचे खातीर आमी मागचीं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो थंय ताची सासू माय थापा न्हिदोवन आसली ताणें देखलें. ताणें ताचो हात तिचेर दवरतस तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोवन ताका सरबराय करूंक लागली. सांज जातस जायत्या देवसार लागल्या जाणांकी लोकांन ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकच उतरान ताणें देवसारांक दवणयलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें. अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगलें तें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वयली. एक घडीभर सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. चड पिडेस्तांक जावं पुरो आस्पत्रेंत आसात जावं पुरो घरांत आसात तांकां सोम्याच्या पांयां ताळी समर्पया. थोड्यांनी हांवें तांचे लागीं आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. विशेश रितीन तांचे खातीर आमी मागया. मोगाळा बापा, तुवें जे पुता जेजूक आमचे सोडवणे पासो संवसारी धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. आज सर पिडेस्त भाव भयणी पासो जी हांगासर आसा जी तांकां येवंक जावना तांचे पासत आमी तुज्या लागीं विनंती करता. तुजे कनवळ्याची दीस तांचेर घाल. तांची पिडा सोसूंक तांकां तूं आदार दी आनी तांचे पिडेंत तुजेर बरवसूंक तुजी कृपा तांकां लाभय. तांच्या बियाच्या वेळार तांचे धैर्य तूं जा. निराशेच्या वेळार तांचो तूं बरवसो जा. ह्या भावा भयणीच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतना तांकां सोंसणीकाय दी, बरवसो लाभय. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर, म्हजी दुकां सर पुसली तुवें बाळकाची सूर. घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर, म्हजी दुकां सर पुसली तुवें बाळकाची सूर. वंदनची सूर बाळकाची सूर, हरकांनी भोगलाप तुका सदांच सूर. वंदनची सूर बाळकाची सूर, हरकांनी भोगलाप तुका सदांच सूर. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो, हर घडी म्हाका तुवेंच बरेंच दिलयलें. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो, हर घडी म्हाका तुवेंच बरेंच दिलयलें. म्हजो मजतार तूं बाळोक जेजू, म्हजो मजतार तूं बाळोक जेजू. हर घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर, म्हजी दुकां सर पुसली तुवें बाळकाची सूर. हर घडी राखली म्हाका बाळकाची सूर, म्हजी दुकां सर पुसली तुवें बाळकाची सूर. मुखार पुत्राचो वेळ हांव ख्वार मोरे आशिर्वाद दिवं आमकां. आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे. आमेन.